students and the School Management and Development Committee. We are extremely happy in the renaming of our school as Rajnikant Kenkre Memorial School. He has laid down his life for the freedom of our state and which has been beneficial to all of us. And we are very happy with it. सगळ्यात पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मनांतल्यान आभार मानता कित्याक तांणी कोणें आपल्याली आहुती दिल्ली फ्रिडम फायटराची खातीर ही गोंया खातीर स्वतंत्र जावपा खातीर ती तुमी याद केली आनी लोकांक नेक्स्ट जनरेशनाक तांची याद करून आठवण करून दिली की ताणें कितले त्रास काडिल्ले की तांकां आज लोकांक कळपा खातीर हें नांव दिलें ताका आमकां खूब अभिमान दिसता आनी बरें दिसता. हें म्हाका सुद्दां सांगपाक जाय गव्हर्मेंटाक की हे भुरग्यांक आतांच्या भुरग्यांक कळपाक हिस्ट्री पार्ट दीस शूड बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री. आमची आतां हिस्ट्री आयली येता ह्या ल्हान इस्कॉलांक भुरग्यांक ही हिस्ट्री कळपाक जाय. गोंयचें स्वातंत्र्य कसो जालो हातूंत कोण इनवॉल्व जाले हें इल्ली तांकां भुरग्यांक आज कळपाक गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आमच्या खातीर सुप्रीम सॅक्रिफायस केलो म्हणजे आपल्या जिवाची आहुती दिवप हो सुप्रीम सॅक्रिफायस. आनी त्या काळाचेर गोवन फ्रिडम स्ट्रगलान आनी सगळ्यांनी जे आहुती दिले तांचें आज नांव दिवन म्हाका दिसता सरकारान तांच्या घरकारांक म्हणजे तांच्या घराण्यांक पसून एक मान दिला की तुमी जो सॅक्रिफायस केला तो आमी विसरूं ना. कोणाय सॅक्रिफायस केलो तो आमी कोणेच विसरपाक जायना आनी तो आज सरकारान याद दवरला. त्या खातीर हांव ऑनरेबल आमचो CM प्रमोद सावंतजीक हांव तांचें खूब खूब मनानसून अभिनंदन करता.